5 उरल्या. कितला हे जाले ऑलमोस्ट 100% जातले. 100% जातले. पण 1-2 बागी फाटी उरतले. 100%. 100% तुमचं हे लागतलं. गोवा डेअरी बचाव पॅनला सकयल आमी उबी रावल्ली आसा आनी आमी सगळे नवीन निवडणुकी उबी रावल्ले आसा. कित्याक आमचे ऑपोजीट आहा ते सगळे जवळ जवळ एकल्यान 25 वर्सां डायरेक्टरशीप हें करून येयल्ले आहा ते. पूण आयच्या वोटिंगाच्या पेटंटान अशें दिसता की आमकां आमचो विजय हो निश्चित आसा. आतां हांगसर जवळ जवळ 80% वोटींग जाल्लें आहा चॅरमॅन म्हणजे. चॅरमॅन तुमचो ते जरी तर आमचो पॅनल येयलो आमी सगळीं निवडून येयल्ली तितले तेच बरोबर आमचे ओल्ड जे कोण आमकां सपोर्ट केल्ले आहा ते सगळीं बसोन आमी मागीर ठरयतले की चॅरमॅन कोण आसता. आणि पीसफुली सगळे मतदान चाललेले आहेत. आमचे 4 केंद्रांनी सुशेगाद आहा मतदान. 4 खंयची? साखळे डिस्पेन्सरी, कोलवाळे, फोंडा आणि कुर्दरे 4 मतदान केंद्र आसा. गोवा डेअरीचो फीड प्लांट, आयस्क्रीम प्लांट, डेअरीची मार्केटांतली एकंदर परिस्थिती, सुमोलाची एंट्री, दूद कारंग डेअरीचो रेट, मार्केटांत दुधाचो रेट असल्या गजाली वेल्यान गोवा डेअरीचे कारभाराचेर फाटलो कितलोसोच तेंप जालो वाद चलता. मात डेअरीचे तीच तोंडां परत परत वेचून येतात. ह्या इलेक्शना उपरांत तरी डेअरीचो फुडार बदलतलो काय म्हूण दूदकार आशेर रावल्यात. इतले मजगती गोवा अर्बन बँकेच्या नव्या बोर्डाची वेंचणूक आयतारा जाली. हे फावट मात चॅरमॅन विष्णू नायकाचे पॅनल आसले तरी तो प्रत्यक्ष वेंचणुकेंत ना. आतां विष्णू नायकाचे पॅनलाचे फुडारपण दोतर गोविंद कामती कडेन. दुसरे पॅनल दोतर अनिल गावणेकाराचे. निकाल मंगळारा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.